सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक सांगता। हालीं तेंपार सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट घालून धार्मीक एकचार इबाडपाचे जायते यत्न जाले। हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक श्रीपाद नाईकान जाप दिली। ज्याचा धर्म आसा त्यांच्या धर्मियाच्यो भावना बदलपाचो कोणाकूच अधिकार ना। सगळ्यांना आपलो धर्म प्रिय आसा आणि गोंय अशें आसा की सगळ्या धर्माक सारकेच मानता आणि खंयच्याच धर्मा हे केलें आनी म्हणून अशे तरेचे विध्वंस करपी लोकां मदीं फूट घालपी लोक अशे जे आसात तांचे तोंडाक जें जाता हें बंद जावंक जाय। आनी काल तरी आमच्या मायकल बाब आसा जे माजी मंत्री आसा ताणें स्पश्टपणे म्हटलां की हें जर अशें जाता तर लोकां मदीं जी एकता जी आसा पळय एकवट आहा तो नश्ट जातलो। त्यामुळे असे काही 4 लोक करतले पण संपूर्ण समाजाक ते वेटीक धरता ते बरोबर नाही। आणि म्हणून ताणें म्हटल्या प्रमाणे निश्चितपणे अशे जर कोणाचे भावना दुखोवपाचे जर कोणें केलें तर ताका शिक्षा जावंक जाय हेका हांव सहमत आसा। आनी त्यामुळे हांव निश्चितपणे सीएमा कडेन हो विशय उलोवन अशें कितें तरी एक भंय म्हणून शिक्षा दिवंक जाय म्हणून करूंक जायना। ते कोणूय जर शिक्षेची तरतूद आसली तर निश्चितपणे कमी जातले आनी त्यामुळे हे करप योग्य आसा। एक्चुअली कोणाक अधिकार ना आमचे रिलीजियस फिलींग हर्ट करपाचे। आयज आमच्या गोंयांत आमचे बॉन्डिंग इन ऑल द कम्युनिटीज आमचे हिंदू भाव भयणां आमचे कॅथलीक भाव भयणां म्हणजे सगळे बरी युनिटी बॉन्डिंग खूब बरें आसा। त्या खातीर असले उलोवप करप हें बरोबर न्हू आनी त्या खातीर आयज आमच्या ऑनरेबल सीएमान आतां भाऊ बी उलयला ताजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा